राज्य विधानसभा वेंचणूक तोंडार आसून सोमारा गोवा फॉरवर्ड ह्या नव्या प्रादेशीक पक्षाची घोषणा जाली। ह्या पक्षाक आपलो तेंको आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसायान हालींच जाहीर केल्लें। जाल्यार आतां ह्या पक्षाक कांय अपक्ष आमदारांनी आपलो पाठिंबो दिला। गोंयच्या पक्षाचे हायकमांड गोंयांतूच आसचो म्हूण नव्या पक्षाची स्थापना केल्या। ह्या पक्षाच्या कार्यकारी मंडळात 30 सदस्य आसतले। तातूंत 10 महिला आनी 5 विद्यार्थ्यांचो आस्पाव आसतलो। 1 फेब्रुवारी सावन पक्षाचे सदस्य नोंदणीक सुरवात जातली। जो रिजनल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्ह इतले दीस पेपराचेर गाजतालो ताजे नाव गोवा फॉरवर्ड। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन गोवा फॉरवर्डाचे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडेन पावला आनी ते रजिस्टर्ड जावपाक ताका एक 3 म्हयने लागतले आनी आमकां अपेक्षा आसा की एप्रील पासून आमकां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेंचणूक आयोगा कडच्यान मेळटली। गोवा फॉरवर्डाची मेंबरशीप 1 फेब्रुवारी साकून चालू जातली आनी जी ऑर्गनायजेशनल विंग्स पळय आसा गोवा फॉरवर्डाची कॉन्स्टिट्युएन्सी कावन्सिल, डिस्ट्रिक्ट कावन्सिल, स्टेट कावन्सिल आनी स्टेट पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ह्यो आमी तुमकां फॉर्म जातकर तुमकां कम्युनिकेट करतले आनी दे वील बी फॉर्म्ड व्हेरी शॉर्टली। स्टेट एक्झिक्युटिव्ह तुमचे मुखार बसले ते स्टेट एक्झिक्युटिव्ह हे 30 मेंबराचे सद्याक 11 मेंबर आमी चूज केल्यात आनी मागीर हे उरली ती पळय वेकन्सी पळय आहा तातूंत भितर 10 रिप्रेझेंटेशन फॉर विमेन बायलां खातीर आसतल्यो आनी 5 तातूंत विद्यार्थी आसतले आनी एक थोडे दीस भितर आमी हे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह हे म्हणल्यार फूल कोरमान आसतले। अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डाचो प्रभाकर तिमले, वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेणुका डिसिल्वा इज ए प्रोफेशनल। भाजपा सरकाराचे हुकुमशाही आड आवाज काडपाक तशेंच भाजपा पक्षाक हुसकून लावपाक ह्या पक्षाची स्थापना केल्या अशी माहिती पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिमले हांणी दिल्या। ह्या पक्षात आमदार नरेश सावळ, आमदार रोहन खंवटे आनी विजय सरदेसाय आसतले। गोवा फॉरवर्ड पक्ष सरकारान फाटल्या 4 वर्सांत घेतिल्ले साबार विशयांचेर युटर्नाचेर तशेंच डिफेन्स एक्सपो, मार्ट, समूल, डेअरी, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आनी सरकाराचे वायट आर्थीक परिस्थितीचेर आवाज काडटले। ऑप्टिमल मिक्स ऑफ वर्क एंड लिजर हे कशें करचें हे गोंयकार जाणा। गोंयकार म्हणटा ती एक ऑल एक्सेप्टिंग कम्युनिटी, खूब तरेचे डायवर्सिटी एक्सेप्ट करपी नॅचरली। एक्सेप्टिंग डायवर्सिटी कम्स नॅचरली टू ए गोवन आनी गोवन कम्युनिटी इज ए नॉन इंटरफियरिंग कम्युनिटी। म्हळ्यार तुमी तर कोणाची प्रायवेट हातूंत चड अशी इंटरफियर ही कम्युनिटी करना प्रायवेट लायफा भितर आनी त्या खातीर जेन्ना भायली लोक आनी इवन इतर राज्यांतले लोक गोंयकारा कडेन पळयतात आनी ते म्हणटात अरे गोंयकार तुमी मातशे वेगळे अशें कशें आनी ही पळय DNA पळय गोंयची पळय आसा दॅट इज अंडर थ्रेट। ब्रँड गोवा इज अंडर अटॅक आनी गोंयचे जनतेक सेन्सिटायज करपाक पॉलिटिकल चळवळ गोवा फॉरवर्ड आतां रोखडीच सुरू करतली। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली।